सगळे आम्ही उभी राहून मिसाची सुरवातेक गायन गाऊया. नवे गीत रोजसून गायात. A21 पान 10, A21 पेज 10. नवे गीत रोजसून गायात. परमेश्वराक वाखाणा. शेकाची सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. संपलोल्या मेल्विन फेगेरेडो हाका देवान सुर्गेचें सूख फावो करूंक आमी मागता. त्याच बरोबर आयज बर्थडे साल्वादोर कानुतो कुलासो, मेल्विन फेगरेडो, एनी मिनेझीस, मारियान काब्राल आनी लोग्नाचो 57 वर्सांचो उत्सव तोमास आनी मेर्सीस. देवान हांचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. त्याच बरोबर दुर्गावाडी ह्या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. जस्टीन रिबेरो, लॉरेन्स फेर्नांडीस, रेमी फेर्नांडीस, आगोस्टीन फेर्नांडीस, टॉमे फेर्नांडीस, बेंजामिन फेर्नांडीस, एंथनी फेर्नांडीस, तेरेझीन फेर्नांडीस, लुईस रिबेरो, विल्सन डिसुजा आनी आंकवार मारीची बेट ह्या कुटुंबाक तांची पासत मागुया. देलिया दायस, लिना फेर्नांडीस, जोकी फेर्नांडीस, जोकी जॉर्ज, जोकी वाज. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोया आसूं. आनी हे पवित्र गूट फावतेपुरी सोमारुमूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या प्रार्थया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूं चलयताय तुजी पुजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव
तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सामुएलान सावलूक म्हणलें, गेले राती सोरेस्पुरान म्हाका कितें कोलीत केलां तें हांव तुका सांगता. आनी सावलून म्हणलें, तर सांग. आनी सामुएलान सांगलें, तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी, तरी पूण इस्रायल कुलयेचो वडील जावंक तूं पावूंक नाय. सोरेस्पुरान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना. सोरेस्पुरान तुका एक खेरीत काम करूंक धाडलो आनी म्हणलें, वच आनी त्या पातकी अमालेकीतांक नाटक करूंक तांचो बोस जाय पर्यान तांचेर झूज कर. सोरेस्पुराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक नाय? झुजा काळार चोरून हाडलेल्यो माल तुवें कित्याक दवरलोय आनी सोरेस्पुराक मांदोना तें कित्याक केलें? सावलून सामुएलाक जबाब दिलो, हांवें तर सोरेस्पुराचें उतर आयकलांच आनी म्हज्या हातांत सोपून दिल्लें काम हांवें शाती पावयलें. आगागाक अमालेकीतांच्या राजाक हांवें धरून हाडलो आनी अमालेकीतांचो भस्म केलो. पूण पोजन जाल्यार लुटीच्या मालांतल्यो भस्म करूंक दवरलेल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू काडून व्हेल्यो, म्हणजे शेळयो आनी बैल. आनी तें जाल्यार गिलगला सोरेस्पुराच्या तुज्या देवाक तांचो योद करूंक भेटोवंक. सामुएलान विचारलें, सोरेस्पुराक कितें मानता? आपलें उतर आयकल्लें, ओ होम आनी योद. योदना परस आज्ञा पाळप अदीक बरें आनी मेंढऱ्याचे चरबे परस खालतेपण अदीक मोलाचें. देवाचेर कोलपूंक म्हणल्यार एक जादू करपाचें पातक. आपले स्वाद्यान चलप म्हणल्यार कुड्या देवांक भोचपा सारकें. सोरेस्पुराचें उतराक तुवें पाट केली देखून सोरेस्पुरानूय तुका आपणे विसलोल्या राजाक सोडून दिलो. सोरेस्पुराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. सोरेस्पुराच्या उतराक आमचो जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणुया, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच म्हाका चूक मेलो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हज्या मुखार. तुज्या घरांतले आनीक पाडो लेकून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंटांचेर कित्याक? तूं तर म्हज्या समतीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कोत्तुबां आनी हांव ओगोर रावचो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय? जो कोण दिनवासनेचो योद भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार उबी रावया. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत.
ते ताच्या काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारखिता. Soy solves ora, soy solves ora, soy solves ora, soy solves ora. Sorvis votum ce sove asum, Ani तुमच्या आत्म्याचोवे आसू. Marcu polmone shuvotoman, Moima तुका सोव्या. एक दीस जुआवाचे शीस आनी फारिसीव उपास कोत्ताले ते सुमूय कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हळें, जुआवाचे शीस आनी फारिसीव उपास कोत्तात, पूण तुजे शीस करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांक न्हवरो तांचे सांगाती आसो पुर्यान उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसूर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण न्हवऱ्याक तांचे मुदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतूच ते उपास करतले. धुवून तुटूंक नासतल्या लुगटाचो कोपो पोरण्या आंगोसराक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोरण्या बुल्यांनी कोण भरिना. भरीत जाल्यार बुल्लीं फुट्टलीं आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्यांनी भरूंक जाय. सोम्याचे शुभवर्तमान, वाखाणी तुका विसा. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयची दोनूय वाचपां काळजा मनाचे निबोरसाणे विशीं आमकां शिकवण दितात. आयच्या पयल्या वाचपान सामुएलाच्या पुस्तकांतलें हें वाचप हांगा सावलू राजाची आमकां खबर मेळटा. देवाक सावलून इस्रायल पोजेचो पयलो राजा कसो मागलोलो आनी देखूनच सामुएल ह्या प्रवाद्या विशीं देवान ताका आज्ञा केल्ली आपल्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक. पूण आयज आमी पळयता सावलू देवाची आज्ञा पाळची सोडून आपणाक जाय तें करता आनी देखूनच देवाच्या नोदरे वेलो तो सोकला पडटा आनी हे ताचे काळजाचे आनी मनाचे धारुणायेक लागून देव ताका आपले पोजेचो राजा म्हूण ताची नाकारणी करता. तेच परी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजूक उपासा विशीं प्रस्न करतात आनी असो जेजूक प्रस्न करतात तेन्ना जेजू ह्यो दोन खुणां वापरून एक सोबीत शिकवण त्या फारिसीव मनशांक दिता. आमी पळयता जेजू तांकां सांगता नवो सोरो नव्या बुल्यांनी भरूंक जाय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ज्या सोऱ्याची जेजू खबर करता तो जावन आसा वायन आनी जी कोण वायन करतात ती जाणात आसतली. नवोच जेन्ना तूं वायन करता ताका फर्मेंटेशन प्रोसेस चालूच आसता. देखूनच जायते पावटी बॉटलिंग करता तेन्ना देखून मातशें लूज ती गुड्डी लायतात वो परत परत ती उगडची पडटा, कित्याक ती कार्बन डायऑक्सायड गॅस भायर सरूंक जाय. तेच बरी जेजूच्या काळार जेन्ना वायन करतालीं देव एनिमल स्कीन ती वापरताली, ज्यो बुल्ल्यो म्हणल्यार त्यो एनिमल स्कीन. आनी नवो सोरो म्हणटोच तो फर्मेंट जाता म्हणटोच नव्या एनिमल स्किनांनी तो घालून दवरचो पडटालो, कित्याक नव्यो एनिमल स्कीन त्यो मातश्यो इलास्टीक आसताल्यो, त्यो मातश्यो एक्सपांड जाताल्यो. पूण आदल्यो ज्यो आसताल्यो त्यो घोट आसताल्यो आनी देखूनच तातूंत नवो सोरो घातलो जाल्यार त्यो फुटून तांचो इबाड आनी सोऱ्याचो इबाड जातालो. कित्याक जेजू ही शिकवण दिता काय? जेजू हें सांगता दाखोड करूंक की हांव आयलां एक नवी शिकवण घेवंक.
तुमच्या कायद्यांची नवी समजणी तुमकां दिवंक, पूण म्हज्या कायद्यांची आनी म्हजी नवी शिकवण तुमच्या काळजा मनांत तिगतली जाल्यार पयलें तुमी तुमचें काळीज मन उक्तें दवरूंक जाय, तें तुमी निबोर घोट करूंक जायना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी क्रिस्तांव कशी आमी आमचें जिवीत जियेता आनी आमचो धर्म आमी पाळटना आमी केन्नाय केन्नाय निबोर काळजा मनाची जावंक शकतात. आनी जायते फावटी पवित्र सभेन जेन्ना नवी शिकवण येता ती मानून घेवंक, ती आपणावंक जायते फावटी आमकां अवघड जावंक शकता. तर आयज जेजू तुका आनी म्हाका ही खोर शिकवण दिता. जेन्ना नवी शिकवण येता ती आपणावंक तुजें काळीज, तुजें मन तूं सदांच आयतें दवर, नाजाल्यार घोडे सावल भाशेन देवाचे नदरेंतली आमी पयस जावंक शकतली. तो सदांच आमचें मन, आमचें काळीज न्हवसरूंक, काळजा मनाची आमची निबडसाण पयस करूंक त्या जेजूची कृपा आमकां मागुया. बेठोनही आमी गायन गावया. तुकांच बापा, सी 30:8, पान 40:4, C38, पेज 44. मुझे हाथ के, मुझे भाई के, स्वीकार कोरादा मुझे, तुझो मोइमो, और गोल गोलू, चुको मोर जोगल्या नीमू, तुका म्हज्या बाबा भयणांनो, हे आमचें बलिदान सुर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या पयसुरीच्या दावा सर्वेस्वर मागून. सर्वेस्परा, जितलेय फावटी हे बोलयेचो उगडास समोर उमता तितलेय फावटी आमचे सुरवणेचो वावर तूं सपूर्णायेक पावयताय. देखून ह्या गुटांनी फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं तुज्या शिम्म्यान नासलोल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथुमेर तुका वाखणटा तारण मेळलोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सभा. आनी त्या खातीर सगळ्या देवदूतां संगाती आमी सदां काळ संतोशान तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसून मेळच्याक तुमची पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco Gór. Somiami Monogata Ariega Sidle Pieta Tidle Mavi Tu Moro Deso Tuce Moror Orgota. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबीचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. सर्वेस्परा तुज्या सेवकाचो मेलविनाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलोय तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुजे मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन दुतांनी सुरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन गीत घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान उतरेकतले आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट ही पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोम्यांच्या वेळार आमी गायन गावुया D40 स्वर्गी उंडो जेजून दिलो पान 60 आनी 9 D40 पेज 69. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां वचलो पावो नासलो. आमचो जेजू जेवो जालो आमचे ओतमे
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें आमकां एकाच सुरगेच्या उंड्यान दादोशी केल्याय. तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भर. अशें आमी एका मनाची आनी एका काळजाची जावंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा मिडानू, आज आमी पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक सीक एंड होम बावंड तांकां कुमन्यांव घेवन येतले. माशेदाले मोरोड, केरांत, येवजीन, मुलाती, नायरायले मोरोड. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुरपदविदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राव. देवसराच्या कोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोनकी दिव म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या गलबराच्या कुंडार देवाचे पोतवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. F12 खुशाल काळजां, पान 9 आनी 1. F12 पेज 91.